आपदा व्यवस्थापन मदत म्हण स्वयंसेवी कामाक पावल उखल्ले खातीर आपदा मित्र आनी सखींक मुखेलमंत्र्यान परबी भेटयल्या. आपत्ती व्यवस्थापनात समुदायाचो सहभाग आनी संघटन म्हत्वाचे आसता म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला. RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Either natural disaster or man-made disaster. Landslide, earthquake, flood, cyclone, cloudburst, thunderstorm, fire ह्या सारख्या आणि अशा कितल्याशाच आपत्तीकडे आम्ही वर्षभर झुजत असतात. आणि हातून पुढाकार घेतात ते अग्निशामक दल, पोलीस, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स आणि नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सचे जवान. The Aapda Mitras who have been trained are capable of assisting the public during any sort of emergency, during any sort of disaster in the state. They have been trained in various components of disaster management such as earthquake and safety, lifting and stabilizing load, basic search and rescue operations, fire safety, flood, cyclone, tsunami, basic life support, cardiopulmonary resuscitation, basic situations, controlling bleeding and wound care, muscular injury, snake bite and animal bite, rope rescue, nuclear and chemical emergency, landslide, including flood rescue training. पूर्ण टीमीत तुमका नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या टीमीत आणि स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट टीमीत डिझास्टराच्या वेळार कितें कितें करपाक जाय, कशा पद्दतीन करपाक जाय, कम्युनिटी मोबिलायझेशन कशें करपाक जाय, लोकांची इन्वॉल्वमेंट कशी करपाक जाय आणि आमी कितें करपाक शकता ही ट्रेनिंग तुमकां ऑलरेडी सांगला. ताजो मॉड्युल्स हिंदी आनी इंग्लिशींतलो मॉड्युलूय आतां आमी रिलीज केलो. दीस इज द फर्स्ट बॅच. पयलेच फावटी केंद्र सरकारात नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट टीमीत डिसिजन घेवन की व्हॉलंटरीली आपदा मित्र आनी आपदा सखी अपॉयंट करपाचें ठरयलें. दीस इज सर्विसीस लायक द होमगार्ड सर्विसीस इन पुलीस. एक्चुअली जे होमगार्ड ज्या पद्दतीन पुलीस व्हॉलंटरीली काम करता, पयली इनिशियली सुरवात तशीच जाल्ली. आफ्टरवर्ड्स होमगार्ड्स हेज कंटिन्युअसली पुलिशेक त्याच पद्दतीन कंटिन्युअसली उरत गेले. तांकां रिजर्वेशन मागीर पोस्ट रिजर्व जावन पुलिसीन पोस्ट मेळपाक लागले. इन फ्युचर फॉर द आपदा सखी आपदा मित्र हेय बी केन्ना तरी अशाच पद्दतीन व्हॉलंटरी सर्विसीस देल गॉट द रिजर्वेशन्स आनी ताज्या उपरांत सगळें जायत वयतलें.